नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। 11 डिसेंबर मेरेन तरी मुख्यमंत्री पर्रीकार राजीनामा दिवचो ना, तेंडुलकराचे स्पष्ट संकेत। बीजेपीचे कोर ग्रुपाच्या बसकांनी मायनिंगाचो विषय कोण काडीच ना, चर्चाय ना। मायनिंगाच्या घट्टणाची बीजेपीन घेवची जबाबदारी, काँग्रेस मागता मुख्यमंत्री। जम्मू काश्मीर विधानसभा विसर्जना उपरांत गोयच्या युती पक्षांक काँग्रेसीचो विसर्जन अलर्ट। संजीवनी साखर कारखानो बंदीचो आदेश, प्रदूषण नियंत्रण तत्वा पाळूंक नाशिल्ल्यान कारवाय। गळीत हंगाम सुरू करूंक दिवंक नाका, लायट कनेक्शन तोडात, आदेश दिल्लो 12 ऑक्टोबराक। गोयच्या राज्यपालाचे राजभवन माहिती हक्क कायद्याखाला येता म्हणटा तो माहिती आयोगाचो निकाल। हायकोर्टात स्थगीत, आयुक्ताच्या निवाड्याक राजभवनाचे आव्हान। तेरा आमदारांनी लोकायुक्ताक तांच्या मालमत्तेविशीं माहितीच दिल्ली ना, सगळ्यांक सरसकट म्हयन्याची मुदत वाढ। माहिती लिपोवपी पंच नगरसेवक झेडपींची नावां जाहीर। भोमा मुस्लिम वाड्यार स्क्रॅप यार्डाक उजो, लाखांनी लुकसाण। लोकांचो स्क्रॅप यार्डाक विरोध, पंचायतीनूय काडिल्ली नोटीस, निमणे उजो, कारण मात कळिल्लें ना। म्हापश्या केणी वाड्यार ऋतुराय प्लाझांतली 10 दुकानां चोरांनी बरोबर फोडली। दुसऱ्या आनी तिसऱ्या मजल्यार फोडली दुकानां। 1,61,000ची कॅश घेवन फुज्यो। आणि नुस्तें आयात बंदी सर्क्युलर रद्द केल्यार गोयच्या मार्केटांनी येतले भलायकेक घातक नुस्तें। सरकार सांगता हायकोर्टाक, बंदी परिपत्रकाक ट्रेडरांची हरकत, सरकाराचे ट्रेडरांक आव्हान। अकरा डिसेंबर मेरेन तरी मुख्यमंत्री पर्रीकार राजीनामो दिवचो ना, बीजेपीच्या प्रदेश अध्यक्षान स्पष्ट संकेत दिला। बीजेपीचे कोर ग्रुपाचे बसकांनी मायनिंगाचो विषय खंय कोण काडीच ना आनी ताचेर चर्चाय जायना। बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनयानूच खुद्द आपले तोंडान हो बॉम्ब घाला। मायनिंगाचेर उपाय येतलो, आतांच खंय सगळे उलोवंक दाखोवंक शकना। ब्रेस्तारा बीजेपी कोर ग्रुपाचे बसके उपरांत ही परिस्थिती। मायनिंग आम्ही ऑर्गनायझेशनच मॅटर कोर कमिटी किंवा पक्षाचे ऑर्गनायझेशन ते सरकाराचे किंवा खासदार म्हणून आम्ही हांव आसा श्रीपाद बाबा नरेंद्र सावय ते पळयता। मायनिंगाचो जो फ्रंट आहा पळय डिपेंडंट फ्रंट तो सगळ्यांक तुमकां मेळटा आनी तुमच्या कोर ग्रुपाचे मिटिंगेन वा ऑफिस बेराचे मिटिंग विशयच येना ते ना येना विषय कोण काडीत ना विषय ती ऑफिस बेराचे ऑर्गनायझेशन संदर्भातच काय करता। आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे उलयले मायनिंग संदर्भात, आमचे केंद्रीय नेतृत्वाकडे उलोवप चालू आसा आनी कित्याक आमकां कशें तरी यश मेळटलें। आमकां कोर्ट अमेंडमेंटाची खंयच्यानी कित्याक जे कोर्ट इन्स्ट्रक्शन आहा ते प्रमाणे वतले। सर मायनिंग स्टार्ट जातले काय फक्त डम बी आलो पाहिजे तितलेच कितें आसा तें करतले। आतां सगळे आमी पत्ते करिना, आमकां आशा आसा गोंयची मायनिंग कोणीच निराश जावची न्ही। गोंयची मायनिंग बेगिनात बेगीन सुरू जावपाचो। मुख्यमंत्र्याकडेन आशिल्ली कांय खाती वांटपाचेर खंय 11 डिसेंबरा उपरांत केंद्रीय फुडाऱ्यांकडेन चर्चा जातली। ऍडमिनिस्ट्रेशन सगळे मंत्री काम करतात, सीएमाकडे पोर्टफोलियो आहे थोडेशे, तेय काम करतात, पूण आतां सध्या थोडे स्ट्रेस दिवपाक जायना म्हणून आमचो प्रयत्न आमी सांगला केंद्रीय नेतृत्वाक कितें पोर्टफोलियो बी दिवपाची की सीएमान म्हटलां की आपल्याकडे चड पोर्टफोलियो येता, थोडे लक्ष दिवपाक जाय। ते पोर्टफोलियो तेन्ना केंद्रीय नेतृत्वा कडेन उलोवन त्या 11 तारखेक मोकळे जातले आतां by 11th distribution of portfolio डिस्ट्रिब्युशन न्ही तेजेर उलोवन आफ्टर सीएम कडे उलोवन सेंट्रल लिडर्स। म्हणजे बीजेपीचे केंद्रीय फुडाऱ्यांक 5 राज्यांच्या वेंचणुका उपरांत तकली वयर काडूंक फुरसत मेळटली तेन्ना गोंयचो इश्यू परत केंद्राच्या अजेंड्याचेर येतलो। तो मेरेन फाटले 8-10 म्हयने चल्लां तशेंच चलपाचें। गोंय सरकाराचे ऍडमिनिस्ट्रेशन जाग्यार घालपाक मुख्यमंत्र्याकडे आशिल्ले पोर्टफोलियो हेर मंत्र्यां मदीं डिस्ट्रिब्यूट करपाचो प्लान आशिल्लो, मात केंद्रीय फुडारी हेर राज्याच्या वेंचणुकांनी बिजी आशिल्ल्यान 11 डिसेंबर पर्यंत तरी हेचेर कांयच निर्णय जावचो ना। तो मेरेन गोंय सरकार सध्या चल्लां तशेंच चलपाचें। व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर।
2012 उपरांत आनी आदी विरोधात असतना बीजेपीन गोयच्या मायनिंगाचे घट्टण केले. काँग्रेस म्हणटा ताची जबाबदारी बीजेपीन घेवची. बीजेपीन गोंयाक मुख्यमंत्री दिवचो. गोयचे अर्थव्यवस्थे कडेन खेळचे न्ही म्हूण शिटकावणी. जम्मू काश्मीर विधानसभा विसर्जीत केली. आता गोंयांतूय तोच फॉर्म्युला लागू जावं येता म्हूण कल्पाची युती पक्षांक शिटकावणी. पर्यायी सरकार काय विसर्जन ते खंय तांणी थारावचें. मनोहर पर्रीकरान सप्टेंबर 2012 ह्या धंद्याचेर अक्षरशः अणुबॉम्ब उडयलो. एक्सप्लोजन केलें एटॉमीक बॉम्बचे कशें. 35,000 कोटी रुपयांची गफला जाला अशी ओरड केली आणि आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली. आणि 2015 सालान जानेवारीन परत एकदा ह्या सरकारान घाई गडबडीन आणि साहजिकच काही विशिष्ट हेतू मनात दवरून 88 लिजेस रिन्यू केल्यो. ह्या संकटाची नैतीक, सामाजीक, राजकीय जबाबदारी भारतीय जनता पक्षान घेण्याची गरज आसा. काँग्रेस मागता गोंयाक मुख्यमंत्री. Our party's demand continues that number one, provide Goa with a tangible governing mechanism, which means give us a chief minister. विरोधक सरकार करपाचो दावो करत असताना जम्मू काश्मीराची विधानसभा राज्यपालान विसर्जीत केली. गोंयांतय तशेंच जाव येता म्हूण काँग्रेसीचो मोगो गोवा फॉरवर्ड आनी तिगा अपक्षांक अलर्ट. त्या पार्श्वभूमीचेर आय एक्सपेक्ट द टू रिजनल पार्टीज इन गोवा, गोवा फॉरवर्ड and MGP, as well as the 3 independents, to take note and tell Goans either they are ready for dissolution or they are ready for alternate government in Goa. गोयच्या मायनिंगाचेर संसदेत खासदारांचे खासगी विधेयकाचो पर्यायी आदलो कायदो मंत्री खलपान उक्तायला. मात तो म्हणटा खासगी विधेयक सरकार मानूनच घेता अशें ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. संजीवनी साखर कारखानो बंद करात म्हूण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान अर्द काडल्या. मंडळान घालून दिल्ली मार्गदर्शक तत्वां पाळूंक नाशिल्ल्यान कारखान्याक गळीत हंगाम सुरू करूंक दिवंक नाका. मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण सगळ्या जाग्यार पडसर कारखान्याच्या लायटीचें कनेक्शनूय काडचें म्हूण मंडळान गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक स्पीड पोस्टान निर्देश धाडला. हो आदेश दिल्लो 12 ऑक्टोबराक. गळीत हंगाम सुरू जावचे पयलींच धारबांदोडेच्या संजीवनी साखर कारखान्याक बंद करपाचो आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिला. जे कारखाने मार्गदर्शक तत्वां पाळिनात ते बंद करपाचो आदेश 1 जून 2017 दिसा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान काडिल्लो. त्या आदेशा प्रमाण आता गोयच्या ह्या एकमेव साखर कारखान्याचेर कारवाय जातली. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हो साखर कारखानो बंद जाला हाची खात्री करची आनी कळोवचें म्हणूनय केंद्रीय मंडळान 12 ऑक्टोबर 2018 दिसा काडिल्ल्या आदेशात नमूद केला. तशेंच मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण सगळ्या जाग्यार घालिनात तो मेरेन संजीवनीची लायट तोडची अशेंय बरयलां. आदेश काडिल्लो 12 ऑक्टोबराक. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडच्यान कारवाय करात म्हूण आदेश आयल्या उपरांत गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान संजीवनीक नोटीस धाडिल्ली. ताका संजीवनीन जापूय दिल्या. सध्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण गजाली जाग्यार घालूंक मेंटेनन्साचें काम खंय चल्लां. चर्चा चल्ल्या की संजीवनी साखर कारखानो बंद जावपाच्या वाटेर आसा म्हणून. ती चवकशी करपाक हांगासर आयिल्ले तेन्ना कळ्ळें की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तांकां एक नोटीस दिल्ली आसा. तेजो रिप्लाय तांणी केला आनी सद्या एक्चुअली संजीवन कारखानो जो आसा गळीत हंगाम अजून सुरू जावंक ना. मेंटेनन्स काम तेंचें सुरू आसा भितर. धारबांदोडेच्यान विवेक प्रभू. गोयच्या राज्यपालांची राजभवन कचेरी म्हायती हक्क कायद्या खाला येता म्हूण म्हायती आयुक्तान दिल्लो निवाडो हायकोर्टान सध्या स्थगीत दवरला. राज्य म्हायती आयुक्तान दिल्ल्या निवाड्याक राजभवनान हायकोर्टात आव्हान दिला. हायकोर्टान याचिकादार एक्टिविस्टाक नोटीस काडून केस 10 डिसेंबराक दवरल्या. राजभवन RTI खाला म्हायती दिना म्हूण एक्टिविस्ट आदोगाद आयरिश फिर्याद घेवन राज्य म्हायती आयुक्ता कडेन गेल्लो. 15 ऑक्टोबराक म्हायती आयुक्तान रॉड्रिग्सा वटेन निकाल दितना गोयच्या राज्यपालाची कचेरी म्हायती हक्क कायद्या खाला येता म्हूण निवाडो दिल्लो. ह्या निवाड्या आड राजभवनान हायकोर्टात आव्हान दिला. हायकोर्टान हे याचिकेची दखल घेवन राज्य म्हायती आयुक्ताचो निवाडो स्थगीत दवरला. फिर्यादी एक्टिविस्ट आयरिशाक नोटीस काडल्या. केस 10 डिसेंबराक दवरल्या. Rashtrapati Bhavan is a public authority and is
coming within the purview of the Right to Information Act. Every other Raj Bhavan is amenable to the RTI. It's only the Goa Raj Bhavan which is refusing to comply with the RTI Act by claiming that it is not a public authority. So if the Goa Raj Bhavan is not a public authority, what is it? So this matter will be decided once again by the Honorable High Court on the 10th of December. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. 40तल्या 13 आमदारांनी लोकायुक्ताक तांच्या मालमत्तेविशीं माहितीच दिल्ली ना. आमदारांनी 5 नोव्हेंबर मेरेन तांच्या मालमत्तेविशीं एफिडेविटाचेर माहिती दिवंक जाय आशिल्ली 27 जाणांनी दिली. उरिल्ल्यांक म्हयन्याची मुजत वाड मेळ्ळ्या. मालमत्तेची माहिती लिपोवपी पंच, नगरसेवक आनी झेडपींची नांवां लोकायुक्तान जाहीर केल्यात. म्हयन्याची मुजत वाड सोंपले उपरांत माहिती लिपोवपी आमदारांची नांवां जाहीर जातलीं. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. भोमा मुस्लिम वाड्यावेल्या स्क्रॅपयार्डाक उजो लागून लाखांनी लुकसाण जाला. चडशे टायर जळून काबार. उजो लागपाचें नेमकें कारण मात कळिल्लें ना. थळावे पंचायतीन स्क्रॅपयार्ड काडपाची नोटीस दिवन सुद्दां स्क्रॅपयार्ड चलतालें. थंयच्या लोकांक थंय स्क्रॅपयार्ड नाका. निमणे ताका कसो तरी उजो लागलो. बोमा मुस्लिम वाड्याल्या स्क्रॅपयार्डाक ब्रेस्तारा दनपारा भयंकर उजो. फायर ब्रिगेडीन ताकतिकेन येवन परिस्थिती हाताळ्ळी. उजो पालयलो. उजो कसो लागलो तें मात कळिल्लें ना. उजो लावपाचें कॉज कितें कळ्ळां तुमकां? कांयच कळूना. आमी आतां फक्त पयलो उजो पालयता. ओके, पण सादारण कोणी फोन केलो तुमकां? आमकां कुंडे फायर स्टेशनाक फोन आयला 1320. तेन्ना डायरेक्ट आमी हांगासरूच आयला. कितलो तुजो हें आसा स्टाफ पावता हांगा? टोटल हांगासर 3 स्टेशनां इनवॉल्ड आसा टोटल. ओके, पण स्टाफ तरी स्टाफ आसतलो आनी 4 गाडयो आसा ऑलरेडी. थंयच्या लोकांक थंय हो स्क्रॅपयार्ड नाका. की हांगा एक हो वाडो एकदम लीप आसलो. जेन्ना स्क्रॅप हाड्डे येयल्या तेन्ना घाणीन घाण जाल्या सारकी. हे स्क्रॅप हाड्डे तुमी बंद करून आमचे आशिल्ले ते लीप करून दिवपाचे. स्क्रॅपयार्ड काडात म्हूण पंचायतीन नोटीस काडूनय स्क्रॅपयार्ड थंयच आसा. हांगासर हे आमचे भोमान स्क्रॅप अड्डे आसा ते पंचायतीन केन्ना तांकां नोटीसी काडलेले आसा. हे आमकां जाल्यार तरी खबर आहा, कित्याक आमी ग्रामसभेक वयता तेन्ना आमकां कळटा. जाल्यार आजून तशे स्क्रॅप खाली करूना खंयचे चडशे. तरी सगळ्या पंचायतीन तांकां ग्रामसभेक आनी ह्यान पयलीं सुद्दां नोटीसी दिल्या की तुमी स्क्रॅप अड्डे सगळे काडचे म्हणून. ओके, नोटीस सुद्दां तांकां धाडलेली आसा. पंचायतीन कितें एक्शन घेतल्या? पंचायतीन एक्शन घेतल्या, फक्त तांकां चौकशी नोटीस धाडल्या काड म्हणून. कितलो तेंप जालो? कितलो तेंप दिल्लो तांकां? आतां ही सरपंचान म्हाका खबर ना, पूण सरपंचाक खबर आसा. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. नुस्तें आयात बंदीचे सर्क्युलर रद्द केल्यार भलायकेक घातक नुस्तें गोंयच्या मार्केटांनी येतलें म्हूण सरकाराक भंय. बंदी परिपत्रक आड ट्रेडरांनी घाल्ले याचिकेक हरकत घेतना सरकारान हायकोर्टा मुखार हो दावो केला. सरकार म्हणटा भौशीक भलायकेचो मुद्दो म्हत्वाचो. परिपत्रकाक हरकत घेवपाचो ट्रेडरांक अधिकारूच ना. गोंयांत येता तें नुस्तें दुबावीत आनी घातक म्हूण इतलो तेंप एक्टिविस्ट बोवाळ मारतले. सरकारान आतां ही गजाल लेखी मान्य केल्या. एफडीएन 20 ऑक्टोबराक भायल्यान गोंयांत येवपी नुस्त्याचेर निर्बंध घालपी काडिल्ले परिपत्रकाक सी फूड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे गोंय प्रदेश फाट्यान हायकोर्टात आव्हान दिलां. एफडीएन ब्रेस्तार ह्या याचिकेचेर कोर्टात एफिडेविट दिले. परिपत्रकाक आव्हान दिवपी याचिकादाराचे अधिकाराचेरूच सरकारान प्रस्न उपस्थित केला. ताचे फुडें वचून एफडीएन एफिडेविटांत म्हटलां तें अशें: 20 ऑक्टोबराक काडिल्ले परिपत्रक हे नुस्त्याचे येरादारीक लायसन आनी फूड सेफ्टी आनी स्टँडर्ड रेग्युलेशनाचे नेम पाळप सक्ती करपा खातीर आशिल्ले. याचिकादार असोसिएशनाचे वांगडी भायल्या राज्यांतल्यान स्वता नुस्तें गोंयांत हाडिनात. ते हेरांचे ट्रान्सपोर्टर सेवे वरवीं गोंयांत नुस्तें हाडटात. गरजेची लायसनां घेतल्यात त्या ट्रान्सपोर्टरां कडल्यानूच याचिकादार एक्सपोर्टरांनी नुस्तें आयात करचें. परिपत्रक रद्द केलें जाल्यार भलायकेक घातक नुस्तें गोंयांत येवंक लागतलें. फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड नियामक कायदो केंद्राच्या अधिकारा खाला येता. गोंय सरकाराक तशें परिपत्रक काडपाचो अधिकार ना म्हूण ट्रेडरांचो आर्ग्युमेंट. मात आयात बंदी करूंक नाशिल्ली जाल्यार गोंयांत घातक नुस्तें येवपाचें हो सरकाराचो आतां आर्ग्युमेंट. म्हणजे इतलो तेंप फॉर्मेलिनाचे दुबावान बोवाळ मारताले ते एक्टिविस्ट आनी लोक शेर्त. कोर्टान केस मंगळारा दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. म्हापशां केणी वाड्यार चोरांनी 10 दुकानां फोडल्यात. ती दुकानां ऋतुराय प्लाझा बिल्डिंगेंतल्या 2ऱ्या आनी 3ऱ्या मजल्यावेली. फोडिल्ल्या दुकानांतल्यान चोरांनी 1,61,000ची कॅश फारायल्या. बाकीच्या सामानाक चड हात लायिल्लो ना. नित्या भशेन पोलीस चोरांक सोदतात.
ते आत लागून ते म्हणजे हे बरे काहीच नव्हतं कॅश असला ॲटलिस्ट 40-45,000 कॅश असला आमचो मेंटेनन्स सोसायटी मेंटेनन्स दिवपाक लागून दवरलेला अशें कारण आमचे ईद जातले म्हणून मी येवंक ना ते खातीर आमी पयशे आमी कॅश भितर दवरून गेला कॅश घेवन गेला आमचो रिकॉर्डर बॉक्स आसलो ते घेवन गेला चण जाला आनी कितें भितर सगळे ब्युटी पार्लरचे सेट हे असले न्हू सगळे हे करून गेला हे वाटेन ते वाटेन उडोवन गेला व्हरोंक ना ते सगळें फक्त कॅश घेवन गेला आनी CCTV रिकॉर्डिंग बॉक्स आसलो तो घेवन गेला ही ऋतुराज प्लाझा बिल्डींग म्हापसा राती लास्ट हांवूच गेल्लो वयता आसतना घरा ते सगळें लॉक करून गेल्लो हांव गेटीन मेन डोर आनी सगळीं ऑफिसां फोडल्या तेंच्यांनी वर्कींग जी आहा पळय ऑफिस चालू आसली ती सगळीं फोडली म्हापशा केणी वाड्यार ऋतुराय प्लाझा बिल्डींग आहा ते बिल्डिंगेचे 2nd and 3rd फ्लोरार सुमार 10 दुकानां चोरांनी फोडली 10 दुकानांतले मेळून सुमार 1,61,000 रुपया कॅश फारायले म्हापसा पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता स्टुडंटा खातीर हांव श्याम सुंदर फट्टे म्हापशाच्यान हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.